प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 30 ते 34 पर्यंत। लूक मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 30 to 34। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपोस जेजूशी एकटवले आनी आपणें जे केल्ले आनी शिकयल्ले तितले तांणी ताका कळीत केले। तेन्ना ताणें तांकां सांगले, एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकोडे येयात आनी मातशे हिसो घेयात, कित्याक येती वेती इतली जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली। आनी ओड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर कुशीन गेले। ते वेतात ते पळोवन 100 जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नगरांत थावन थंय ती वेगीं वेगीं गेली आनी तांचे आदीं पावली। आनी ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोन तेकली आनी गवळी नासलेल्या शेळयां पोरी आसली देखून काळजांत तावन ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां जे आमी आतां वाचलां त्या शिवर्तमानाचो ताजो कितें म्हणूंक जेजू सोदता आमकां आनी कितें घडलें तें हाची आमकां ओळख मेळोवपाक आमी पळोवंक जाय कितें घडलें हाचे पयलीं। जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक दोगांक धाडलेले नगरांनी थंयचो लोकांक बरें करपाक ताणें तांकां पदवी दिल्ली। आमी 2-3 दीस पयलीं आमी वाचलां की जेजून आपल्या 12 शिसांक वेंचून काडले, तांकां दोगांक धाडले आनी तांकां सांगलें नगरांनी वचात, थंयचो देंवचार काडात, लोकांक पिडेंत आसा तांकां बरी करात। आनी जेजून तांकां हो हुकूम दिवन तांकां धाडलेले। आनी आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की हे आपोस जे 12 जाण गेल्लेले तांकां थोडे दीस दिले वचपाक वचून येवपाक, ते आतां परतून येयले आनी आतां ते सगळे एकठांय जाले आनी ते आतां जेजूक सांगूंक लागले कितें घडलें तांच्या बरोबर। ते म्हणूंक लागले की देंवचार आमी काडले, आमी खूब लोकांक बरी केली, खूब लोक आतां जेजूक वळखूंक लागलो आनी जेजूचें नांव आतां फुडें आख्या इस्रायल पोरचेक वाडत वेतालें। कित्याक भाव भयणीनो, शीस आतां इतलें करून पावताले जाल्यार जेजू आतां कितल्यो वस्तू करतलो आहलो आनी ताणें आतां त्या शिसांक धाडून तांकां त्या लोकांक तयार केल्ली आनी तो लोक आतां जेजूक आयकूंक आतां येवंक सोदतालो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे आपोस सगळे परतून येयले आनी आतां जेजून पळयलें की आपले शीस एकदम थकलेले आसात, तो तांकां कितें सांगता, तो म्हणटा एका एकसुऱ्या सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात। भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक जे चुचुरे कोत्ता तो पळयता की ते खरेपणी थकल्यात म्हणून ते आतां इतले पयस गेल्ले, नगरांनी गेल्ले, आपले जेजून जें काम दिलें तें करून येयल्ले। जेजू आतां तांकां सांगतात आमी थोडो विसो घेवया। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक पळयता की जेजू आनी आपले शीस व्हड्यार बसून पेले तोडी वेतात, लोक आतां धांवून आपल्या पांयाचेर ती आतां पेले तोडी पावतात। आनी जेन्ना जेजू आपल्या व्हडांतल्यान देंवता, तो पळयता की लोक थंयसर हजारांनी एकठांय जाला आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की ज्या भाशेन जेजू थंयसर पळयता, देवाचें उतर म्हणटा जेजू एक व्हडली उरपोस देखली आनी गवळी नासलेल्या शेळ्यां पोरी आसलें देखून काळजांत तांकां चुचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो। भाव भयणीनो, आमचो देव आमचे चुचुरे कोत्ता, आमचो देव आमचो इतलो मोग करता। आमी समजता की देव थंयसर स्वर्गार आसा, तो आमकां आमचे चुचुरे धरिना, तो समजता आमी हांगा येसर आमकां जें आमी भोगता तो कांय नको म्हणून। पूण भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो, ताणें पळयलें आपले शीस थकल्यात म्हणून, तांकां विसो घेवपाक तो आतां एका एकसुऱ्या जागेर व्हरोंक सोदता। आनी भाव भयणीनो, आमी पळयता की लोक थंयसर शेळ्या तांचे देवाचें उतर म्हणटा शेळ्यां पोरी
आसलेली देखून गोडी नासल्या शेळ्या बरी आसली म्हणून तो आतां तांचे चुचरे धरता आनी तांकां शिकोवंक लागता. आयज भाव भयणीनो, होच जेजू आमचे बरोबर आहा. ज्या दिसा आमी ताका आमचो सोमी देवान सोरवंडार मानला, ताणें आमचे खुर्सार कितें केलां तें आमी तें मानलें. आतां ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता, पवित्र आत्मो आमचे भितर रावता. आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाला. देव आमचे चुचरे करता, देव आमचो मोग करता. देवाक जाय आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेल्लें. म्हणटच भाव भयणीनो, हें जैतिवंत जिवीत आमकां आमी जिवंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमी हो इसो घेवंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमी एक जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां तें आमी जिवंक जाय जाल्यार आमकां गरज उतराची. आमकां गरज देवाच्या उतराची सजमणी. जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा तें उतर आमी पाळटा. भाव भयणीनो, आतां जेजून जें केलां तें आमकां फावो जाता. आमी आतां देवाच्या उतरा वरवीं आमी आतां एक विसो घेवपाक तयार जाता. आमी आमच्या मनान आमकां शांती मेळटा, आमच्या काळजान आमकां शांती मेळटा. नातर भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर धरिना जाल्यार आमी ह्या शेळ्या भाशेन, गोडी नासल्या शेळ्या भाशेन आमी हांगा ती वेतले, आमी त्रासान पडटले, सैतान आमचें निसंटन करून पावतलो. पूण जेजून आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत दिलां. ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज देवाच्या उतराची. आमकां जाय जें आमकां देवान दिलां पवित्र आत्म्या उदेशी, हें देवाचें उतर आमी पाडूंक करूंक आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक. तर आयज खेरीत भाशेन आमी ज्या भाशेन जेजून आमचे चुचुरे, जेजून त्या लोकांचे चुचुरे घेतले, देवान आमचे चुचुरे केल्यात, ताणें आमकां आपलें उतर दिलां, आपलो पवित्र आत्मो दिला. तो पवित्र आत्म्या आनी उतरा वरवीं आमी आयजतान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक खरें भावार्थीचें जिवीत जिवंक, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.